आज आम्ही हांगा बिचोले आसा आणि हे कोटेश्वराचा रस्तो ते आमचो ओल्ड बस स्टँड आणि न्यू बस स्टँडा पर्यंत ह्या रस्त्याचे आज हॉट मिक्सिंग आसा. ही जे आमचे बिचोलचे रस्ते खूप म्हणजे वर्सां जाली म्हणजे म्हज्या टायमाक तर हे वॉर्ड मिक्सिंग जावंक ना. फक्त एक म्हाका दिसता वॉर्ड नंबर 8 म्हणजे तो हातून बंदरवाडा तो रस्तो जाल्लो आमदार जाल्ल्या जाल्यार हे सगळे रस्ते आमी बिचोलचे आमी हॉट मिक्सांक घातलेले आसा. एक एक जशे एप्रुवल जावन येयले काय सगळे करतले. आज आमी हो रस्तो करता हाचेर आमी अरावंड 80 लाख आमी खर्च करता ह्या रस्त्याचेर. बाकीचे खूब कडेन रस्ते गेल्ले आसा, थोडे केल्ले आसात. कोणीच काय हे करपाची गरज ना. फायली प्रोसेसान चालू आसा. फक्त कशें आसा आमच्या कडेन रावल्यात फक्त 2 म्हयने रावल्ले आसा. युजली कशें आसता म्हाका दिसता मे 15 जातूक सगळी हॉट मिक्सिंग करपाक बंद जातले. पण हे प्रोसेस करून आय एम शुअर एक तर ऑक्टोबरान जावन जातले नाल्यार थोडे रस्ते आतां जातले. पण बाकीचे जर कोणाचे खंय पॉटहोल बी आसा ते पॉटहोल सगळे क्लियर करपाचें आमी काम करतले. आमचे सरकार आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हांचे हांव मना पासून धन्यवाद म्हणटा. कित्याक तांचो सदांच सपोर्ट आसा. फायलींग कशें आसा जरी आमी फायली प्रोसेस केली ताका थोडो एक स्पेसिफीक टायम घेतात ते म्हणजे हँड टू हँड फायल घेतली जाल्यार सुद्दां 1 वर्स लागता. कित्याक फायल 3दा टॅक्निकल सँक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल आणि एक्सपेंडिचर 3दा वयर वचून सकयल येता. सो त्या खातीर हो इतलो टायम साहजीक लागता आनी तुमी जर पळोवंक ना जाल्यार कितलीं वर्सां लागतली ती नेम ना. पण अशें कांय ना. आमी आतां हे आमकां जे आसात आमी थोडे नवीन रस्ते करपाचे खूब आमचे विचार आसा. पण तुमकां खबर आसतली म्हजो नेचर हांव केन्नाच पयलीं सांगना. सगळें काम जातूकसून सांगता. तुमी लोकांनी आमच्या बरोबर अशेंच कॉपरेट केलात. हाच्याय फुडें कॉपरेट करतली अशी अपेक्षा धरता.